संतोषाची मेटा काढून खालते पोणी कृपा जोडून सौम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता सर्वे स्पर्धो देवांसो रचना सर्गा संस्रासो एकाच सूत्रान ताच्या संसाराची चालो आपल्या सारक्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो देखून निजाय की बाबोय तो सर्वांसो संतोषाची मेटा काढून खालते पोणी कृपा जोडून सौम्या समोर येता ताची कृत्या मोती दाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्गा दिता. मोगेच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक भोव मोगा आसो आनी परबयचो स्वागत तुमकां मागता. आनी आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची दबाची परब आमी संभ्रमता आसतना ह्या कुडी रक्तांत आमी पशीस जावच्याक मागया. ताका अर्गां दिव्या त्या जेजूची वर्ती कूड आनी रगत ताणें आमकां दिल्या ताचो उपकार वावुरया. पवित्र इंद्राच्या नांवे मिसाचें बलिदान आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एका काळजाची आणि एका मनाची जावन क्रिस्ताक स्वीकार करूंक आमी आयती जाता आसतना जेच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताच्या फेस्त आमी संभ्रमता. आणि ह्या फेस्ताच्या मारिपात येवकारी सेव्या क्रिस्त बरी जावया म्हणल्यार व्हरतो संदेश आमकां आज मेळ्ळा. त्याच क्रिस्तान आमकां दिल्लो तो उंडो हांव सर्गेत हांव देवोन आयिल्लो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केल्या बरेने हो कोण हो उंडो खाता तो सशनाक जियेतालो म्हूण आपणाचें मांस आनी रगत आमकां दिल्लो. जेजू आज संपूर्ण आमच्या संगता जियेता ताजे कुडी रक्ता मारिपात आज आमी पवित्र जाल्या. तेच पवित्रपण सांबाळूंक आमचें तें असलें उणेपण काडून उडय सोम्या म्हूण आमी जाचे लागीं मागया. मिसाच्या बलिदानांत भोव पवित्रान भाग घेवया. हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारोन सांगता. मनांचें तोंड तोंडांत सारोन वायटा धरून आनी बरें सारोन हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच हांव कारमरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदता देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकळूत कोर सोमिया काकळूत कोर क्रिस्ता काकळूत कोर क्रिस्ता काकळूत कोर सोमिया काकळूत कोर सोमिया काकळूत कोर महिमा देवा ओन सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वे स्पोरा देवा सर्गी चाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तू
तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलाच तू पवित्र, एकलाच तू ईश्वर, एकलाच तू परमेश्वर. प्रार्थया सपददा आमच्या मगळा बापा तुझ्या निर्पता संसारात दांडेवन तुझे मांस आणि रगत करें कारण पिवान जावन ते आमकां दिलें. तें सेवक्या येवकारीचात आमी बघिता जाता आसतना आमची काळजां मनां नितळ करून त्या कोडीचे आणि त्या रक्ताचे वर्ते सक्ते बरे जिवान आमी जिवंक आमकां तूं पावक कर. आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करत हे तुझे सय पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. पयलें वसाप. परजे लागीं उलोवन मोयजेन म्हळें, सरेस्परात तुज्या देवान कश्टामुखान तुजी परिक्षा करचे खातीर आनी तूं तुजे उपादेश पाळूंक कुशी व्हरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी अरण्यांत तुज्या सगळ्या पयणा वेळार कशें सोलून हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता म्हूण तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीत नातल्ले मान्ना दिवन तुका पोसलो. गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडलेल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसारनाशें रावोंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विचू असलेल्या त्या विस्तार आनी भयंकर अरण्यांतल्यान सुक्या आनी उदक नातलेल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासोत खडपांतलें उदक वळाशें केलें. ताणें तुका ह्या अरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीत नातलेलें मन्ना खावन दिवन पोसलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. वाट सोम्या जेरुसलेम वाट सोम्या जेरुसल्या सर्वेस्पराक वंदी हे जेरुसल्या तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना कित्याक ताणें तुझ्या दारवंडेचे आडंबे घट केल्या आनी तुझ्या भितर जियेतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशीर्वादीत केल्या. नावाड सोम्या जेरुसल्या तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सोस्काये
उंची गांवाक तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपले संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वर्तमान प्रसार जाता. नावाड सौम्या जेरुसल्या तो आपले उतार जाकबाच्या कुळये कोळीत कोत्ता. इस्रायलाक आपली विधी नियमा परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणे अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीत नितान तांकां उगडापूंक ना. नावाड सौम्या जेरुसल्या नावाड सौम्या जेरुसल्या. दुसरें बसप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें बसप. बाबा भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतांवती संस्कारांतली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता, कित्याक आमी समेज त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया गावया सौम्या घसिया ताच्या पवित्र नावात होबळीक उसारया. हालेलुया गावया सौम्या घसिया ताच्या पवित्र नावात होबळीक उसारया. हांव सर्गीत जावन देवलोलो जिवो उंडो म्हणटा सोमी. जो कोण उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. हालेलुया गावया सौम्या घसिया ताच्या पवित्र नावात होबळीक उसारया. हालेलुया गावया सौम्या घसिया ताच्या पवित्र नावात होबळीक उसारया. सर्वेस्व तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. समजो प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू देवाच्या जाव्याक म्हणालो, हांवच तो सर्गीता देवून आयलोलो जिवा उंडो. हो उंडो खाता तो सृष्टाची येतालो. संवसाराची वीर म्हणच्या हांव दिता तो उंडो म्हजें मास. तितल्या जुदेव एकामेका वाद विवाद करून अशें म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें. देखून जेजून तांकां सांगलें, सत्य हांव तुमकां सांगता, तुमी मनशा पुताचें मांस केले करीत आनी तांचें रगत पियेलें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सश्टाचो जीव आसा. आनी निमाणे दीस हांव ताका जिवांत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवान बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या वरवीं न्हय. ते मन पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सश्टांक जियेतालो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेच्या भाव भयणीनो, म्हाका मीस भेटोंक जाय. ही उतरां जावन आसली आर्च बिशप डॉमिनिक ठांग. डॉमिनिक ठांग म्हणलो 22 वर्सां चैनांत जैलांत आशिल्लो. बामार्थ तो परगट आसतना
कॅनन असो आर्च बिशप तो जावन आसलो. कॅन्टन असो तो आर्च बिशप जाता आसतना ताका ते जैलान घाल्ले आनी 22 वर्सां भितर आसलो. तातूंत ताची लगभग 7 वर्सां एकच जाग्यार रावन म्हणल्या बरी ताणें काडूंक वचले. ताका पांय सोडूंक जायनातले, न्हिदोंक जायनातलें, उबें रावंक जायनातलें, फाटबाग घेवन ताणें रावंक आसलें. एकच जाग्यार ताणें 7 वर्सां रावंक आसलें. आनी अशें आसतना एक दीस ताका बरी खबर दिली. कसली ती बरी खबर जावन आसली, तुका सुटका मेळटाली एका दिसाची. तुका कितें करूंक जाय तें तुवें विचारयेत. आनी तांणी अधिकाऱ्यांनी चिंतलें, हो आतां कितें विचारता काय, एका दिसान कितें सकट विचारता म्हण आमकां कळीत ना म्हण तें राखून आसलें. आनी आर्च बिशप डॉमिनिक टांग ताका दिल्ल्या त्या वर्त्या अवकाशाक ताणें मागलें अशें, म्हाका एक मिसाचें बलिदान भेटोंक जाय, दुसरें कितेंच म्हाका नाका. बावडटांत तो बरलो देवाच्या वर्त्या मोगांत आसलो. क्रिस्ताचें बलिदान आपलें म्हण घेतलो, तें बलिदान भेटोंक तो आशेलो आनी आशा ताणें हांव येता. मुगेच्या भावान आनी भयणीनो, पळया, एक याजाक तितले कश्टांनी तो थंय रावन आसलो. ताका दिसें दिसें हालोंक सयत जागो नातलो त्या कुडांत. आनी तसल्या जाग्यार आसोन सयत तो कितें करता, म्हाका मिसाचें बलिदान भेटोंक जाय. तर आजच्या पवित्र कुडी रक्ताची परब आमी संभ्रमता आसतना आमकां कितें लिसांव, तेत जेजू नेमाण्या ब्रेस्तार रातीं त्या मेजार तावन उठलो, आपल्या जिसांचे पांय धुले आनी उपरांत तो उंडो मोन तांकां दिवन तो म्हणा लागलो, हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी आपलें मांस आनी रगत दोनीय ताणें तांकां दिलें आनी म्हणा लागलो, तुमी हें मांस आनी रगत खातना आनी पियेतना म्हाका तुमी सेवतल्यात. आनी त्या देखून संपावलो आमकां म्हणटा, आमी जेजूच्या कुडी रक्तान पोशीत जाल्ले जिवाळ जिवी. आनी अशें आसतना संपाद्रप्य कितें म्हणटा पळया मोगाच्या न्हू. संपाद्रप्य म्हणटा, जेजू म्हाका ते 5 गाय दी तुजे, आनी ते 5 गाय म्हाका जाय. जेजून तेचे 5 गाय कोंसयले आनी 50 वर्सां ते काणोन आसलो. आनी हर एका वेळा येवकरचें बलिदान भेटयतना तो म्हणटालो, ह्या गायांत हांव व्हडचें तें रगत जेजूच्या रक्ताक सारी जावन त्या येवकरीच्या बलिदानांत एक जावन हांव तें भेटयत आसतना जायत्या लोकांच्या साल्व जावं खातीर, म्हळ्यार तांच्या पिडेंत हांव तांकां बरें जावच्या खातीर, तांच्या पथकांत हांव तांकां नितळ जावच्या खातीर तें रगत दिल्लें जावन आसा. आनी पाद्रे पियो आपल्या त्या गायांत हांव दिसाक 1 ग्लास म्हणल्यार बरी रगत देवन वेता आसतना तो पियोंक ना. तो म्हणा लागलो, जेजूच्या कश्टाचे ते गाय हांव म्हज्या कुडीर व्होवन आसतना कितलो संतोष, कितलो उल्हास, कितलो एक आपरबायेचो दाबाचो म्हाका भोगता, कित्याक जेजूच्या गायांत हांव एक जाता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी तेच जेच्या पवित्र कुडी रक्तांत एक जाता आसतना तेजें मांस आनी रगत खाता आनी पियेता. हर एक फुडें आमी खातना तेच जेवण आमी सेवता. तस जेजू आमच्या भितर आसा, तत जेजू आमच्या कुडींत, आमच्या आत्म्यांत, आमच्या जिवांत राज करता. तर आमी सेवलें तें मांस आनी आमी पियेलें तें रगत जेजूचें तें जाता आसतना आमी जेजू बरी जावच्याक, जिवाळ जावच्याक, पवित्र जावच्याक जेजू कडेन कृपा मागया, जेजू आदार मागया. आनी ह्या कोर्पस क्रिस्तीच्या परबे दिसा ते जेजूचे सॅक्रिफीस आमी एकामेकाक सॅक्रिफीस दिवच्याक, आमी एकामेका कुटुंबांत त्याग करून सॅक्रिफिसाची भुरगीं जावच्याक जेजू आमकां आपोवणें दिता. आनी असले आपोवण्यांत आमी बघिता जावया, जेच्या मोगान आमी बरया चड आनी चड जेजून दिल्लें बरेंपण आमी वाखाणया. सर कोर्पस क्रिस्ती जेजू आमच्या सांगाता आसतना कांयच उणें आमकां ना. तेजें मांस आनी रगत आमकां पोशीत करता, तेजें मांस आनी रगत आमकां उर्बेस्त करता, तेजें मांस आनी रगत आमकां वर्त्या बरेपणा पावता, शेगुणाची भुरगीं करता. तर तसलें बरेंपण ह्या येवकर समारिपांत आमी बघया. आमेन. बाबताची उसाळणी आमी करया. एकच देवाक सतमंता सर्पदेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा परवीं बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव उजवाड तावन उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात
आम्हा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे बसत सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कार्मेलीची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत 5 पिलतकाल ताका कुस्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेकेबिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गात चडलो आनी बाबाच्या उजव्या बसल्या जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनसूब करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटे शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तामनीप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्यावरीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दमदतरी स्थापिल्ले देवसभे सत मानता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुन्हा जिवनपणा आनी सश्टाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणीनो सर आमी एका काळजाची एका मनाची जाता आसतना जेच्या पवित्र कोडी रक्तांत आमी एक जावन खऱ्या भावार्थान जियोंक आमच्या वैयक्तीक जिवनान कुटुंबा जिवनान समाज जिवनान आनी सर राष्ट्राच्या लोकांक देव सांगता हाडून दी आनी ताच्या त्या पुताच्या कोडी रक्तांत एक कर्ण मांस आनी रगत खाण आनी पिवान जावन सेवता आसतना ताच्या बरी जावच्याक आम्हा सर्वांक दिल्लो उलो आमी घेवया त्या परी आमी जियोंक देव आमकां कृपा दिवं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. तुझ्या देण्यान फावो जालो प्रितुमेन आमकां दिल्लो मनशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका उडो वाकाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उडो तुझ्या देण्यान फावो जालो दाखवालीन पिळून दिल्लो मनशाच्या वावरान गेलो भेटयता तुका सोरो म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पद्धता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्फूर्ती मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मगाळा बापा तुज्या पुताच्या कोडे रक्ता मारी पात आमकां नवें सल्वसांव दिलें नास जायना जावच्या सदांच सलवार करूंक आनी नवो जीव बरोवंक हें आमकां पावो करता आसतना आमी तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेले आमकां पावो कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजावो बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा कडेन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्वद आनी सजनाच्या देवा सरकाळे आनी जाते आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्या आसो तुज्या नान सबदारी सगळ्या मनशाक उडर आसतना तुज्या एकल्या पुत्या संवसारात धाडलेलोय आनी ताच्या मासा रक्तावरी आमचें पोशण केलें आनी त्या दोरी आमचें साल्वार जालें त्या संतोच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीन ससा दळबार निरंतर गायता तुजे मोखार. Povit, 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 povit dal-baranzo servis poto. Sargani संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय
उत्सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेस घेयात आनी हांदले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी कराचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाडवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तसं गोट परगच्यो या Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù नव्यान येतलो. बाबा जेच्या माणसाने पुन्हा जीवनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविता सोडणं आणि सोडण्याची काल सुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड आनी लियो आमच्या भाग्यान बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तुवें नदर घाल जेजूच्या मासा रक्तान पोशीत जावन आमी अबरबैतरांची वाड जावचे आमकां पाव कर. अहंकार मरे देवाचे माये सांगाती भगवान दोन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेसो संप्रांसीस संपाद पियो समांतोनी समक्लारा बरोबर सजनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे माये म्हाका आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचे सोतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सम्यान ते केलेल्यावर ते प्रार्थना भक्ती सांगता म्हणे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्वर सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान एकतेले आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुडय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशबरमे तिका शांती दी आनी एकोटान सांबाळ तुजे ताणी राजवर चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं. माय मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दिव्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकूत कर. देवा
देवाचे शरीये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी मोगेच्या बाबांनी आनी भुरग्यांना पळय आमचो जेजू भोव पवित्र कोडी रक्ताची परब दाबाजीक आमी संभ्रमत आसतना तेजे मांस आनी रगत आमकां खाण आनी पिवान जावन दिलो जेजूस अशें जेवणां आपयलेले आमी सर सुभागी सम्यान देव म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या केसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मोचे तोय आनी हांव ताचे तोय आनी म्हाका ना कांय उणें. जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो बरो सोम्या मोग तुजो पुरो Iśnego ci delalo मोग तुजो पुरो Oi akasoro somia Oi akasoro Mokazan pedon aso sasan pasonuro. जेसू म्हणा लागलो जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता तो ससना जियेतलो. प्रार्थया सरपत्यार आनी मगळा बापा तुज्या पुताच्या मांसा रक्तान आमकां तुवें पोशीत केलाय त्याच मांसा रक्ताचे भुरगे आमी जावंक चड आनी चड त्याच जेच्या जिविता बरें आमचें जिवीत मानून आमकां आदार दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सरपाद वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वो आबरपाची कॉर्पस क्रिस्ती हे परब तुमकां मागता. आबरपाय तरांचे च्या कुडी रक्तान पशीत जावन सदांच जियोंक भगेनपणांत एक क्रिस्ता करे साक्षी जावच्याक वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार अर्गां तुका सोमिया मोहिमा तुका दोनिया तुका भोवमान अर्गानो मान आयज फाल्यां आनी ससना. तुवें म्हाका रोसलोय तुवें म्हाका पोसलोय कांयच म्हाका नासतना सुटका मोजी करूंक जीव आपलो दिवंक फाटी मात सोडूंक नाय. स्तुती तुका सोमिया दिनवास तुका दोनिया प्रताप तुका वैभव तुका आयज फाल्यां आनी ससना. मोगाळ पुत्रा सोविंग ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद भगेन कुसचे करुवेन ह्यो आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.